हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही? सो सकाळची जाल्ली हा 11 o'clock आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा बरे दोन दशणीची फुलां आयिल्ली आसा. एक ऑरेंज अशें हें एकदम बेस्ट दिसता पळोवपाक आणि ते आहा ते पिंक आसा फुडले ते आणि वयर हांगा हे रोजीस आयिल्ले आहा रेड. हे बरें दिसता आसता तुमकां. वयर आहा ते म्हणजे हात पावना थंय. ओके, सो फूल बी फुल्ले न्हू, बरें दिसता जिवाक, बरें दिसता. ओके, आणि हे आसा हांगा लकी बॅम्बूस. ओके, सो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आमी हांगा बरी आसा. ओके, खूब दिसान व्हिडिओ केल्ले आसा. मातशें एमर्जन्सी जाल्ली आसलेली, म्हाजी मम्मी मातशी बरी नासलेली, ताका लागून एक थोडे दिसां व्हिडिओ करूं नासलेले. ओके, सो आतां आहा ती बरी फिट एंड फायन. थोडे दिसे मातशी बरी नासलेली, कितें तें हांव सांगना. ओके, सो आतां बरी आहा ती. सो म्हटलें इतके दीस व्हिडिओ बी कांय नासलेले आनी म्हटलें आतां करूया स्टार्ट. सो आज रेसिपी अशी कांय ना, ऑलरेडी जेवण केल्लेलें आसा हांवें रेडी. आनी 4 दिसांनी पावस बी कांय ना, भरपूर गरमी जावपाक लागला. फाटल्या दिसा भरपूर पावस पडटालो, बट एक 4 to 5 days कांयच पावस ना. एकदम कटकटी वत पळोवपाक शकता तुम्ही भायर कशें वत पडला ते, बट पावस कांय ना. ओके, सो प्रियांश गेल्लो स्कुलान, तेजे स्कूल स्टार्ट जाल्लें आहा. जालें आतां 4 तारखेच्यान स्टार्ट जाला. सो तो गेल्लो आसा, 2 दीस जाले आतां तेजे. आनी सार्थकाचे अजून स्टार्ट जावंक ना. 16 जून कमिंग मंडेच्यान तेजे स्टार्ट जातले. सो तो आसा टीव्ही पळयता. ओके, सो जाल्लें आहा सगळें न्हावून धुवन जेवण. आज बेगीन जाली म्हजी गांव, जस्ट 11:15 जाल्ली आसा. देवाची पुजा बी केल्ली आसा हांवें. सो म्हटलें एक तुमकां व्हिडिओ करून घालुया, कित्याक तुमी म्हणलें इतके दीस व्हिडिओ खंय ना म्हाजे म्हणून. सो म्हटलें तुमकां सांगुया. सो दाखयता तुमकां आज हांवें कितें केलां तें जेवण. ओके, या आतां किचनान. सो दाखयता तुमकां हांवें कितें केलां तें, कसली करी केला आनी कसली भाजी केला. ओके, सो दाखयता. सो हांगा हांवें केल्ली आसा ड्राय फिश आसता पळय, जिन्सा म्हणटा ताका आमी आमच्या लँग्वेजीन. हे पळय जिन्स बारीक आसता, हेजी करी न्हू A1 जाता, एक बेस्ट जाता. ओके, पळय हांवें तुमच्या कडेन व्हिडिओ शूट करूना आनी म्हाज्या कडेन आहा ते. सो नेक्स्ट टायम तुमच्या कडेन शेअर करता. बरी जाता हेजी करी, इतके बारीक आसता ते. जस्ट ताका एक फोडणी दिवन बरीशी करी करपाची, बरी लागता. आनी हांवें केला भाजी, वांयग्याची भाजी केल्ली आसा हांगा. ही पळय वांयगी आनी बटाट घालून भाजी केल्या. प्रियांच्याक आवडटा न्हू, तो भाजी म्हणटकूच जेवता. सो ही केल्ली आसा. आनी हांगा हांवें केल्ले मँगो कट. ओके, सो मँगो कट केला जेवताना खावपाक. आनी काय आहा म्हाज्या कडेन. सो सार्थक जाल्यार खातलो, मागीर परत कट करपाक मेळटा न्हू. सो आज मँगो कट आनी करी आनी वांयग्याची भाजी इतकेंच. ओके, सो प्रियांश येतकूच तुमकां मेळटा. सो आतां हांव जस्ट वयर आयिल्लें टॅरेसार, वॉशिंग मशिनान कपडे घातले, ते सुकत घालपाक वयर आयिल्ले, जाले सुकोवपाक घातले. सो बरें वारें येता वयर. ओके, सो दाखयता तुमकां प्रियांशाचें स्कूल न्हू, हांगसून दिसता, दाखयता तुमकां. ओके, स्कूल. सो ते आसा प्रियांशाचें स्कूल, तुमकां दिसता आसतलें लायट पिंक आनी व्हायट अशें. पळय भायर कार 2 व्हिलर्स पार्क केल्ली आसा, ती आसा प्रियांशाची बिल्डींग. ओके, सेंट मेरी हायस्कूल. ओके, सो ही आसा प्रियांशाचें स्कूल. ओके, आनी हांगा अशें आहा सगळें फूल रान. आनी थंय मातशें थोडे घरां आसा, बंगले कशे 2-3. ओके, आनी हे पळय आमचे कपडे सुकत घातला हांवें सगळे, टॉवेल हे चादर सगळे हांगा सुकत घालता डेली. ओके, बरें पडटा हांगा, रोखडें सुकता. सो हो आसा वयलो व्यू. ओके, आनी हे आसा ओपन टेरस. ओके, कितें हांगा सुकत बी घालपाक हांगा बरें आहा. हे पळय अशीं झाडां दवरला कोणे कोणे. आमची झाडां हांगा ना, आमची झाडां तुमकां खबर आहा बाल्कनीन आसा. आनी हो आसा भायलो व्यू. थंय तुमी पळोवपाक शकता कशें आहा ते, एकदम भल्ला सारकी बिल्डींग आहे. हांगा एक कोकोनट ट्री आहा. सो फ्रेंड्स, सकाळी हांवें जिन्साची कडी केली, तेच्या उपरांत आमी जेवली बिवली आनी करी एकदम बेस्ट जाल्ली. मुद्दम ट्राय करा. ओके,
आणि मागीर म्हटलं आता एक रेसिपी शूट करूया. ओके, ती जावन हांव वेनिला मँगो कस्टर्ड. ओके, ती रेसिपी हांव आतां शूट करता. वेनिला मँगो कस्टर्ड जालें. मँगो आतां थोडेशे उरला म्हणजे तेज्या पयलीं एक रेसिपी करून दाखोवया. मागीर मँगो आनी मेळपा ना आमकां, जालें आतां. सो आतां हांव सगळी तयारी करून घेतलेली आसा, दाखयता तुमकां. आनी मागीर आमी स्टार्ट करूया वेनिला मँगो कस्टर्ड. ओके, सो फ्रेंड्स आता आमी करूया मँगो वेनिला कस्टर्ड. पयलीं हांव दूध हा पळय तें तापोवन घेता, दूध घालता. ओके, एक पॅकेट हांवें दूध घेतला. थोडेशें दूध मातशें सायडीक काडपा जाय, कित्याक आमकां तेजी स्लरी करपा जाय कस्टर्ड पावडर घालून. ओके, इल्लेशें करतलें हांव, चड करपाना. गॅस पेटयता. ओके, बरें दूध आमकां तापोवन घेवपा जाय. आतां आमकां तातूंत घालपा जाय एक 2 स्पून, जितले तुमकां गोड आवडटा तितले. हांव एक 2 स्पून शुगर घालता. ओके, तेका आतां आमकां कंटिन्यूस स्टर करत रावपा जाय. ओके, अशें कंटिन्यू तेका स्टर करत रावपा जाय. बरें एक दुधाक बरो बॉयल हाडपा जाय. ओके, ओके, दुधाक बरो बॉयल येयसर आमी कस्टर्ड पावडर घालून तेजी एक स्लरी करून घेवया. दाखयता तुमकां. सो हांगा हांवें घेतला एक बाउल भरून मिल्क घेतला. आनी आतां हांव तातूंत घालतलो हो वेनिला कस्टर्ड पावडर. ओके, तो घालून घेता. ओके, एक 2 स्पून आसतलो अंदाज. ताका बरें मिक्स करून घेवया. अशें लम्स आसपा जायना. ओके, आनी दूध त्या सायडीन आमचें तापता. अजून ताका बरें बॉयल येवंक ना. दाखयता तुमकां. सो हेका आमी हे अशें मिक्स करून बरें ताका स्टर दिवन ताका आमी सायडीक दवरया. आनी आतां तुमकां दूध दाखयता. मिल्क हें पळय, ताका बरो बॉयल येवंक ना. त्या म्हणसर दुधाक बॉयल येयसर हांव मँगो मातशें बारीक चॉप करून घेता. ओके, दाखयता तुमकां मँगो. हें पळय, हे आसा मँगो. ओके, ताका बरें कट करता. ओके, बारीक पिसीस करता. आनी मागीर आमी हे करूया. ओके, सो कट करून घेता. ओके, तेजे मुळे दूध बी बॉयल जातलें आमचें. आतां हांव तातूंत घालता कॅजू नट्स. तुमचे कडेन कितें कॅजू ड्राय फ्रुट्स अवेलेबल आहा ते घालपाक ऑप्शनल. हे जाय जाल्यार घाला, घालपाकच अशें ना. हांवें घातला. ओके, सो बरें हेका एक बॉयल हाडुया. मागीर आमची कस्टर्ड रेडी. ओके, सो दुधाक अजुनूय बॉयल हे जावं ना. सो आतां हांव तातूंत घालता इल्लीशी मँगो प्युरी. ओके, ती घालून घेता. हे घातले न्हू एक बरी टेस्ट येतली. ओके, तर बरें ताका स्टर करून घेवया. पळोवपाक शकता तुमी. सपोज तुमचे कडेन आनी कितें फ्रुट्स आहा, एप्पल जावं आनी कितें आहा जाल्यार घालपाक शकता, ग्रेप्स बी. ओके, हांवें ताका घालूना, ओन्ली मँगो घालून केला. ओके, सो ते ऑलमोस्ट आमचे जाल्ले आहा. पळोवपाक शकता तुमी एकदम दाट जावपाक लागला. सपोज तुमकां साखर शुगर आनी घालपाक तुमी ऍड करपाक शकता. टेस्ट करून पळया. सपोज तुमकां चड स्वीट जाय जाल्यार तुमी आनी इल्ली शुगर ऍड करपाक शकता. ओके, हांवें एक 2 घातलेले. सो सारकें आमकां स्वीट ते चड स्वीट बरें लागना. मागीर एकदम टेस्टी जाल्ली आसा. मातशें हांवें टेस्ट केल्ली, शुगर बी परफेक्ट आहा. सो हे आतां जाल्लें आहा. ओके, हे पळय, हे मागीर ते थंय दवरलेले थंड करपाक दवरतले पळय जेन्ना आमी फ्रिजीन, ते ऑटोमॅटीक मागीर कितें जातलें दाट जावन येतले. सो आनीक ताका आमी हे करपाचें नाका. ओके, सो आतां हांव गॅस बंद करता. मागीर थंड मातशें थंड जातकूच आमी फ्रिजीन ताका एक वरभर तर ताका थंड जावपाक दवरपाक जाय. 1 आवर ऑर 2 आवर. ओके, सो जस्ट थंड जावपाक लागून. ओके, सो हे आतां आमचें रेडी आहा. सपोज मँगो कोणाच्या घरान अजूनय आहा ते तुमी मुद्दम ट्राय करपाक शकता. ओके,
सो आता हांव गॅस बंद करता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके. सो फ्रेंड्स, हे आता थंड जाल्ले आहा, मातशें नॉर्मल टेम्परेचर जाल्ले आहा. सो आता ताका हांव फ्रिजीन दवरता. ओके. मागीर तुमकां हांव जेन्ना आमी खातली पळय तेन्ना तुमकां सांग मेळटा. ओके. सो हे आसा आमचे वेनिला मँगो कस्टर्ड जाल्ले आहा रेडी. ओके. एक बावलान व्हडले बावलान ट्रान्सफर करून घेतला. ओके. सो आता आमी खाता आनी सांगता तुमकां कशें जालां ते. ओके. सो आनी भायर व्हडलो पावस पडटा. ओके. सो आता आमी कस्टर्ड खावया, मँगो कस्टर्ड. ओके. सो आता खाता तुमकां सांगता कशें जालां ते. सो हांवें बावल हाडला म्हाका आनी सार्थकाक. ओके. बरें मिक्स करून घेवया. सांगता तुमकां खावून कशें जालां ते. भरपूर घातलाय मँगोज बी. सो पयलीं तुमकां सांगता कशें. सो मँगो कस्टर्ड घालून घेतलेलें आसा जशें की तुमी पळयला. सो तुमकां खावन सांगता हांव कशें जालां ते. ओके. वाव, एकदम यम्मी टेस्टी जाला. तितून हांवें ड्रायफ्रुट्स आमचे कॅज्यू नट्स घातलेले, ड्राय नट्स बेस्ट लागता. तुमच्या कडेन आनीक सपोज ड्राय नट्स तुमी घालपाक शकता, लायक हे बादाम, पिस्ता, कितें अवेलेबल आहा ते घाला. इतके टेस्टी जाला म्हणून सारको मँगोचो फ्लेवर तातून आयिल्लो आहा. आनी मुद्दम जेन्ना कस्टर्ड करता न्हू मँगोची इल्ली प्युरी करून तातून घाला आनी बरी ताका मँगोचो टेस्ट येता आनी वॅनिला फ्लेवर आनी बरें लागता, आयस्क्रीम कशी. सो आमी एन्जॉय करता. सार्थक येतलो आतां खावपाक. अरे घातला ताका थंय बसता टी पळयता. सो ताका दिता, तो सांगता तुमकां कशें जालां तें आनीक. सो सार्थक खावन तुमकां सांगता खरें. खूळ कसो आसता ताका आवडटा ते, तेजे ऑल टायम फेवरेट. ओके. प्रियांश मातसो वॉशरुमान गेला. ओके. सो असो आसलो आयचो व्हिडिओ आनी मुद्दम कस्टर्ड रेसिपी शेअर करा, मँगो कस्टर्ड. ओके. जाले आनी थोडे दीस मँगो मागीर ना. ओके. सो खाता आनी एन्जॉय करता कस्टर्ड. सो कस्टर्ड खाता, एन्जॉय करता आनी आतां म्हजो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. सो म्हजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा. टिल देन बाय.